सामाजिक सुरक्षा येवजणेची तपासणी करची म्हण मागणी आप पक्षान केल्या। आप पक्षाचे निमंत्रक एल्विस गोमसाचे म्हणणे आसा की सीएजी सामाजिक सुरक्षा येवजण्या मार्फत कमीत कमी 550 करोडांचे लुकसाण केलां। हातूंत सामील आशिल्ल्या लोकांकडल्यान ह्या रकमेची वसुली करची म्हण मागणी आप पक्षाची आसा। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आनी विलियम रॉड्रिगीस। जायत्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम आसा। तुमकां खबर आसा की सीएजी रिपोर्टान काल जे जाहीर केला की 550 कोटी लॉस जाले म्हणून। आनी सोशल सिक्युरिटी स्कीम कोणे घेतलो ताचो लाभ? तुमचेच कार्यकर्त्यांनी घेतलो तो लाभ। सीएजी रिपोर्ट पळय म्हणटा दीस इज सीएजी रिपोर्ट करंट वर्साचो जायना किंवा पयलीं फाटल्या वर्साचो जायना। सीएजी रिपोर्ट 2-3 वर्सां फाटलो आसता। सो 550 कोटी जे जाहीर केल्या ते कांय 2-4 वर्सां फाटलो तो रिपोर्ट आसतलो। आज मेरेन जर ते लॉस पळोवपाक गेल्यार इट मस्ट हॅव क्रॉस 1000 करोड रुपीज। अर्थात कितें आहा, कोणाक धरतले तुमी आतां? हे जे पयशे अशे मिसडिक्लेरेशन फ्रॉड करून तुमी तुमचेच कार्यकर्त्यांक दिल्ले न्हू, तुमी तेंचेर एक्शन घेतले। कोणाचेर एक्शन घेतले तुमी? बेश्टे जाहीर केले म्हणून जायना। खरें म्हणजे खोलायेन चवकशी जावपाक जाय। आनी जे पयशे फ्रॉड करून लोकांनी विदावट नीड, ते म्हणजे तांकां गरजूच नासले ते पयशांची, तरी पण ते पयशे सरकाराचे घेतले तुमचेच कार्यकर्त्यांनी, तांचेर तुमी एक्शन घेतले काय ना हो व्हडलो प्रश्न आम आदमी पार्टी डिमांड करता की फूल डिटेलाचेर भायर घालची विथ नेम्स कोणे कोणे हे पयशे खाले। 550 कोटी जरी सीएजी म्हणटा इट इज मोर दॅन दॅट, इट विल बी डबल। सर आमची मागणी आसा की सोशल सिक्युरिटी स्कीम ताचो अर्थच कितें? सोशल सिक्युरिटी म्हणल्यार जे कोणा कडेन जायना, कोणाक ताक ना, हे पयशे सरकार तांकां दिता पूण भलतेच खावन वता। हें फक्त घडटा हांच्या राज्यान, तर आम आदमी पार्टी म्हणटा हाजेर एक्शन जावचें।